नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया तवशाची इडली। इडली करपाक हांवें 1 कप गव्हाचो मोठो रवो घेतला। रवो आमकां मातसो भाजून घेवपाक जाय। गॅसार हांवें कायल दवरल्या, तातूंत हांव रवो घालतां। रवो आमकां खूब भाजून घेवपाचो ना, मातसो भाजून घेवपाक जाय। रवो भाजून जालो, गॅस हांव बंद करतां। तातूंत हांव 1.5 कप उदक घालतां। उदक घालून मिक्स करून घेवया, दवळून घेवया आणि हाजेर झाकण घालून 15 मिनटां आमी अशेंच दवरुया। ही हांवें 2 तवशी घेतल्या। तवशी तासून किसून घेता। हातून बियो ना म्हणून हांव अशीच किसून घेता। तवशे जर तर जून आसत, तातून बियो आसत जाल्यार बियो काडून घेवपाक जाय। ह्या तवशान बियो नाशिल्ल्यो म्हणून हांवें अशेंच किसून घेतलां। तवशान जर तर बियो आसा, बियो जून आसा जाल्यार त्यो बियो काडून किसून घेवपाक जाय। सादारण आमकां 1 कप किसलेले तवशे घेवपाक जाय। पळयात, तवशे अशे किसून घेवपाक जाय। हे हांवें तवशे किसला ते बरोबर 1 कप जाला। पळयात, हो हांवें रवो उदक घालून दवरलेलो। रवो मातसो बरो फुगला। तातूंत हांव तवशे घालतां। अर्द वाटी गोड घालतां। गोड घालता आसतना तुमच्या आवडी प्रमाणे थोडेशे कमी जास्त केल्यार जाता। 1 वाटी सोय घालतां। चवी पुरते मीठ घालतां। थोडे काजूचे कुडके घालतां। मिक्स करून घेवया। हातून आमी गोड घातलां, मीठ घातलां, ताका लागून तवशाचें उदक सुट्टा। हाजेर झाकण घालून 5 ते 7 मिनटां आमी अशेंच दवरुया। पळयात, आतां हातून खुबशें उदक जाल्लें आसा। एकदम सुकें जावपाक जायना, मातशें उदक आसपाक जाय। हे हांवें इडलेचें आयदन घेतलां। ताका थोडेशें हांव तूप लावन घेतां। तूप किंवा तेल तुमकां जशें जाय तशें लावन घेतल्यार जाता। आनी हे इडलीचें आयदन घेता आसतना ताका बुराक आशिल्लें घेवपाक जायना। बुराक आशिल्लें इडलीचें आयदन घेतलें जाल्यार तातूंत उदक उरना आनी इडली बरी सॉफ्ट जायना, ती सुकी सुकी जाता। आतां हे तवसळेचें मिश्रण आसा तें आमी सगळें घालून घेवया। पळय, घालता आसतना अशें घालपाक जाय, तातूंत थोडेशें उदक आसपाक जाय। एकदम सुकें घालपाक जायना, थोडेशें मातशें ओलें आसपाक जाय। हें हांव इडलीच्या आयदनान घालता आसतना एक सायडीन हांवें उदक तापत दवरलेलें। हे पळयात, उदक आतां बरें खतखतपाक लागलां। तातूंत हांव ह्यो इडल्यो दवरून घेतां। हाका झाकण घालून 15 ते 20 मिनटां शिजोवन घेवया। गॅसाची फ्लेम हांवें मिडियम दवरल्या। मिडियम फ्लेमीचेर 15 ते 20 मिनटां आमी शिजोवन घेवया। शिजपाक दवरल्या 20 मिनटां जालीं। इडल्यो सगळ्यो काडून घेवया आनी ह्यो आमकां सामक्यो थंड करून घेवपाक जाय। थंड जाल्या नंतरूच तातूंतल्यान काडपाक जाय, नाजाल्यार थंड जावच्या पयलीं काडल्यो जाल्यार मोडटा। ताका लागून थंड जाल्या नंतर इडल्यो आमी काडून घेवया। हे पळयात, हें आतां बरें थंड जालां। आतां आमी इडली काडून घेवया। पळयात कश्यो बऱ्यो वेवस्थीत सुट्टा, चिकटूंक ना आनी बऱ्यो सॉफ्ट जाल्यात। ही आमी उकडलेली तवसळी करता तशीच खावपाक लागता। पळयात, तवशाची इडली खावपाक खूब रुचीक लागता, टेस्टी लागता। तुमी करात। रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तशेंच म्हज्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मेळुया अशीच एक रेसिपी घेवन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त रावात। देव बरें करूं।